मराठीत एक म्हण आसा, आधीचं मरकट त्यात मध्य प्याला. बाबू आजगावकर आमचे पर्यटन मंत्री, म्हाका खबर आसा की तो मध्य पिन म्हण, पण तरी आसतना ताजी गत आयची दिसाक ह्या म्हणी प्रमाणे जाला अशें म्हाका दिसता. बोगपी कुत्री खंय केन्ना चावनात, केन्ना चाबनात. तुम्ही जर गोंयच्या खंयच्याय दर्यावेळेचेर जर गेले जर जायत आनी थंय दर्यावेळेवेलो कचरो एकठांय करपा खातीर जे कामदार जे आसा पळय जाल्यार तांकां विचारल्या कळटलें, तांकां तांचे कडेन पळयल्या कळटलें की दर्यावेळेवेलो हो कचरो एकठांय करतना तांकां ह्या कुत्र्या पासून भरपूर भोगतात कुत्री, पूण हे एकटेय कुत्री चावना तशी गत आमच्या मंत्र्याची जाला अशें म्हाका दिसता. खरें म्हणल्यार बाबू आजगावकर ज्या तरेन काल उलयला, गोंयचो उपमुख्यमंत्री, ताणें हांगा मडगांवां पत्रकार परिशद घेवन उलोवचे पेक्षा पेडण्या आपल्या मतदारसंघात वचून, धारगळ जो ताजो मतदारसंघ आसा थंय वचून जर उलयल्लें जर जायत जाल्यार मातशें कितें तरी लोकांचें बरें जावपाचें. देर आर ऑलरेडी पोस्टर्स पुट अप इन हिज कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुम्ही यांना पाहिलत का? वॉन्टेड बाबू आजगावकर. कित्याक तो मतदारसंघा भितर ना, आपलो मतदारसंघ सोडून वो आज मडगांवाक पत्रकार परिशद घेवपाचें हागे प्रयोजन कितें? गेल्या 2 म्हयन्या वयर जेन्ना ही कोरोनाची लागण जाला आनी कोरोना लागून संपूर्ण गोंय, देश आनी संपूर्ण जग ज्या एक ह्या महामारींतल्यान वता, ह्या 2 म्हयन्याक बाबू आजगावकराचो आवाज कोणें आयकलो ना. बाबू आजगावकर खंय आसा, कितें करता कांय आयकलो ना. आनीक हो बाबू आजगावकर कांय दिसा पयलीं पत्रकार परिशदे भितर तेंगेले दोगाले, तो आनी मायकल लोबो हांचे एक झगडी जाता. तातूंत भितर तो जाहीर रित्या आरोप करता की आपले जे 40 आमदार आसात ते सगळे आमदार चोर म्हण. आमचे पक्षाचे मुखेली विजयबाब सरदेसाय हांणी सांगलें की तो जेन्ना चोर म्हणटा म्हळ्यार तो मुख्यमंत्र्याकच चोर म्हणटा असो एक आमच्या पक्षाचे मुखेली अध्यक्ष विजयबाब सरदेसायान सांगलें. हाजे नंतर ताबडतोब भारतीय जनता पक्षा भितर एक चलबिचल जाली आनी तांणी दोगांक, मायकलाक आनी बाबू आजगावकाराक एकठांय हाडले आनी सांगलें की हाजे नंतर ते झगडपा ना म्हण. भारतीय जनता पक्षान बाबू आजगावकरा कडेन माफी मागून घेतली. बाबू आजगावकरान माफी मागली. आपल्यान कितें म्हणलां ताजे बद्दल की हे म्हणलें ते बाबा आपल्याक चूक जालें, आपूण गोंयचे सगळे 40 आमदार, मुख्यमंत्री धरून सुद्धा सगळे चोर, हे जे म्हणले पळय हे आपल्याली चूक जाली. हाजे बद्दल कितें माफीनामो बाबू आजगावकरान दिलो आनी तातूंतल्यान तुमी सेटलमेंट केलो काय? जो तुमचो डेली सेटलमेंट करपा भितर जे तुमी मागीर आसात, वेगवेगळ्या तरांचे सेटलमेंट, टुरिझम डिपार्टमेंटातले सेटलमेंट, स्पोर्ट्सातले सेटलमेंट, ते करपा भितर मागीर आसा, हे सगळे जगजाहीर आसा. तसो एखादो सेटलमेंट पक्ष आनी पर्यटन मंत्र्या भितर जालो का असो एक प्रश्न पडटा ह्या भितर.